पंचायती सारकेली ग्रामसंस्था आणि कायदो सुव्यवस्था राखपी पुलीस यंत्रणा एकठांय आयली जाल्यार गुन्यांवगारी ना जावं येताच, पूण वाठारय नितळ जावं येता हाची देख पळोवपाक मेळ्ळी। कुडचडे पुलीस आणि सावर्डे पंचायतीन शेनवाराक क्लीनलीनेस ड्रायव्ह घेतलो। 7 तारखेर सावर्डेची पंचायती डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सुरू करपाची आसा। पळयात प्रहार सावर्डेकाराचो रिपोर्ट। देशा भितर क्लिनलीनेस ड्रायव्ह आणि मोदी सरकारान सांगला की क्लीन दवरचे, गोंय देश क्लीन दवरचो, तशेंच क्लीन दवरचो। तशेंच आज कुडचडे पुलीस स्टेशनान एक ड्रायव्ह केली। तातूंत भितर आज शेनवार आसले कारणान तांची एक ड्रायव्ह आसता म्हणटा, पीआय सारकी एक ड्रायव्ह आसता। तांची विथ कॉलॅबोरेशन विथ सावर्डे पंचायती कॉलॅबोरेशनान भितर आज ही ड्रायव्ह केली। हो जो गार्डन वाठार आसा तातूंत भितर ते प्लास्टीक आसा, बाकीचे जे मटेरियल आसा तेंचे गोळा केले। तशेंच ते वयल्यान आमकां फीश मार्केट आसा आनी फीश मार्केटाकूय बीन तांच्यांनी क्लीन केलें। सुमार 50 पोलीस आयले, तातूंत भितर लेडी आशिल्ल्यो आनी जन सेशन सगळे पोलीस आशिल्ले, कॉन्स्टेबल धरून पीआय धरून पीएसआय सगळ्यांनी आयलो। एक बरोबर दिसता पंचायत सगळे वांगडी आशिल्ले। एक खरोखर बरें दिसलें की अशी तर अवेरनेस जालो। लोकांक पळयतकीर दिसलें की क्लिननेस जर कमी जालो तरी पूण जाल्यार लोकांक दिसता की खंय तरी अवेरनेस करपा लागून ह्यो गोश्टी आज इम्पॉर्टंट आसा। तातूंत भितर एकूच मॅसेज दिली, सगळे पंचांनी दिली आनी सरपंचांनी दिली, पीआयन दिली की सगळ्यांनी आपला वाठार क्लीन दवरलो। जर वाठार क्लीन आसलो जाल्यार भायलो जी हे आसा बाकीच्यो ज्यो कितें जावपाक शकता दुयेंसां ती हाजेर कंट्रोल जावपाक शकता। आनी सावर्डे पंचायतीन आनी एक मोठो हे घेतला डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करपाचो आनी तो येता ते 7 तारखेर जातलो। ताजेच एक नांदी म्हळ्यार ताजेच सुरवात अशी हे सरपंचान म्हणला। त्या काळा भितर ते सावर्डे क्लीन गांव आसचो, एक बरो सुंदर गांव आसचो अशें सगळ्यांचे सपना ते पूर्ण जातले। गार्बेज जो विशय आसा तो एकदम सेन्सिटीव विशय आसा आनी पंचायत तशेंच आमचे गोंयचे सरकार हे गार्बेज हें करपाक विलेवाट लावपाक खूब प्रयत्न करता। तशेंच इवन हायकोर्ट सुद्दां हेजी खूब गंभीरान दखल घेतलेली आसा आनी आमचे पंचायतीन आमी हो विशय सिरियस घेतलेलो आसा। आनी आयज कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे पीआय आसा विशाल वैभव आसा आनी तेणी आमकां रिक्वेस्ट केलो की हांव पुलीस स्टेशनाचेर गेल्लो आनी म्हणपालो सावर्डे ह्या वाठाराक आपल्याक एक ड्रायव्ह घेवपाक जाय आनी ताका दिसलें की हो आपलो वाठार आसा आनी क्लीन दिसपाक जाय आनी आमी तो रिक्वेस्ट व्हडले सरपंचांनी जे लोकल पंच आसा आमगेल्या तेंचे कडेन मांडलो आनी तेणी तो एक्सेप्ट केलो। आनी अशी जे पद्दतीन तेणे आज इनिशिएटीव घेतला, आज प्रत्येकाची नागरिकाची एक हें आसा, जबाबदारी आसा की हो प्रत्येक जो गार्बेज कशें आपूण विलेवाट लायतलो किंवा आपले सरावंडींग कशें क्लीन दवरतले वा प्रत्येकाची एक हें आसपाक जाय, एक ऑब्जेक्टीव आपले एक ध्येय आसपाक जाय की तुमकां खबर आसा की आज मॅक्झिमम लोक कितें करता, गार्बेज एक तर उदकां उडयता नाल्यार सायडीक खंयचे हॉटस्पॉट आहा थंय उडयता आनी तितूंतल्यान कितें जाता जी गंदगी निर्माण जाता ती लास्ट आमकांच परत रिटर्न येता। उदकां उडयतरी कितें जाता तेच बाटल्यो किंवा बाकी जें कितें आसा तें नुस्तें खाता, तें नुस्तें मागीर आमी खाता। तें सगळें जी सायकल आसा ती लास्ट आमकांच हें जाता, आमचेच कडेन परत येता डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली म्हणटा तशें। तेन्ना एक प्रत्येकाची हांव अपील करता प्रत्येकाक की जो गार्बेज विलेवाट लावपाक प्रत्येकाने सहकार्य करचें। ज्या पद्दतीन आज कुडचडे पुलीस स्टेशनांत सहकार्य केलें आसा तेंची टीम सगळी येयल्ली आसा। तेच भशेन बाकीचे जे आमचे पंच वांगडी मुद्दम आज सकाळी एक कॉलाचे सरपंचाले सगळे येयल्ले आसा। तेन्ना असो प्रत्येकान एक आपल्या सपोज एक हें दवरीत, एक ध्येय दवरीत की आमी सावर्ड्याक गोंय बरो कचरा उरपाना जाल्यार हो विशय सॉल्व करपाक व्हडलें कांय डिफिकल्ट जावपाना अशें म्हाका दिसता। म्हणून आयज आमी हांगा सावर्डे बागवाडा आमचो जो गार्डन आसा त्या गार्डनाक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्लो आनी फुडें आमी सावर्डे पंचायती थ्रू गार्बेज कलेक्शन अनदर नेक्स्ट वीक ऑन वील स्टार्ट प्रोबब्ली टेंटेटिवली। सो आमी तेय स्टार्ट करतली। सो आमचो फर्स्ट स्टेप इज जे खंय आमकां चड कचरो किंवा गार्बेज दिसता, सो वी हॅव इन असोसिएशन विथ द पीआय आनी ताची टीम वी हॅव डन अ क्लिनलीनेस ड्रायव्ह टुडे इन बागवाडा। शेनवार दिसा आमी एक श्रमदान म्हणून करता आनी सद्दां पुलीस स्टेशनाचेर ते शेनवार आमी पुलीस स्टेशन नितळ करता आनी पुलीस स्टेशनाचेर सरावंडींग नितळ करता। ह्या फावटी एक विचार आयलो की आमचे सावर्डे वाडो सावर्डे गांवांत थंयसरूय आमी हे इनिशिएटीव चालू करपाक जाय आनी त्या खातीर आमी पंचायत मेंबरांक आमी रिक्वेस्ट केली तर तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो। हांव रिक्वेस्ट करता की पंचायत मेंबरांक की तेंच्यांनी तेंच्या जितले गांवांत जितल्यो हावजवायफ ज्यो आहा तेंकां ट्रेनींग दिवची की ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट हो कसो सेग्रिगेट करचो आनी त्या प्रमाणे मागीर तो खंयसर व्हरोन उडोवपाचो ही ट्रेनींग तेंच्यांनी दिवची। हें अत्यंत गरजेचें आहा। गांव जर निवळ रावलो जाल्यार त्या गांवाचो कल्चर कितें तो बाकीचे भायले लोक येता तांकां कळटा। सो हेच्या खातीर हें खरेंच गरजेचें आनी आमच्या फुडच्या पिडयेक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो गार्बेज इशू खूब वाडिल्लो आसा आनी त्याच हेतून आयज आमी अवेरनेस आमची पीआयची वतीन घेतली आसा। सगळ्यांचो आमकां खूब सपोर्ट लाभला। ही आमची पंचायतीचे वतीन गार्बेज कलेक्शन आमी स्टार्ट करपाचो आसा, तेजें इनॉग्रेशन आमी केल्लें आसा। सो आमकां सगळ्यांची तुमची
सरावंडींग सगळी क्लीन करपाक सगळ्यांक हेल्प जाय. आमी डोर टू डोर डस्टबीन सगळ्यांक वाटपाची केल्ली आसा. तेजो अवेरनेस म्हणून आयज आमी हो एक आयची स्टार्ट. GOA365 खातीर प्रहार सावर्डेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.